कोरोना व्हायरसाच्या भयाचे फाटभुंयेर गोंयकारांनी मनयली होळी। ढोलाचे घुमीचेर बायल भुरग्यांनी धरलो ताल। एकामेकांच्या तोंडाक रंग लावन दाखयले एकवटाचे दर्शन। हुंवार पिडेस्तांचे आर्थीक मजती खातीर केरळ सावन तरणाटो येयलो गोंयांत चलत। 24 दिसा उपरांत पावलो गोंयां। मिडिया कडेन उक्तायले पिडेस्तांचे उत्फर्के। फटीचो पासपोर्ट बाळगिल्ल्यान फुटबॉलचो बादशाह रोनाल्डिनोक पॅराग्वेक जाली अटक। वकील म्हणटा रोनाल्डिनोन हे मुद्दाम जावन केले ना। पॅराग्वेचे पुलीस यंत्रणेन ताका सोडपाक जाय। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। कोरोना व्हायरसान गोंयकारांक भेश्टायल्लो। भलायकी खात्याने जायत्यो शिटकावणी दिल्ल्यो, पूण ते कडेन दुर्लक्ष करून गोंयकारांनी आपली उमेद भागयलीच। गुलालाची उधळण केलीच। होळी रे होळी करत एकामेकांक वेंगायले। एकामेकांच्या तोंडाक रंगय पुसलो। हांसत खेळत आनी ढोल ताशांच्या तालार नाचत। पळयात। मडगांव, म्हापशें, फोंडे, केरये, पणजी अशा वाठारांनी गोंयकारांनी एकामेकांची तोंडां रंगयत, आंगार विविध रंग शिपडायत आनी संगीताच्या तालार नाचयत वाजयत गाजयत होळयेचो आनंद घेतलो। मडगांवां विजय सरदेसायन लोकां बरोबर होळी मनयली आनी सुवारीत वांटो घेतलो। भुरग्यां बरोबर पालकांनी रेन डान्साची खोशी वांटून घेतली। पळयात। ह्या वर्सा कोरोना व्हायरसा खातीर मातशें सबड्यूड अशें हें आहा। प्रतिसाद तितलो ना, लोक मातशे फुडले आहा। जावन पसून लोकांनी एकवटान बरे भशेन होळी मनयली, सेफली मनोवची आनी सगळ्यांचे लायफान जिवितान कलर्स दिवचे। लेट लायफ बी फूल ऑफ कलर्स, लेट देर बी गुड हेल्थ, हॅपीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। गोंयभर लोकांक होळीची शुभकामना दिता। आमकां गोंयांत आतां सध्या कोरोनाचे अख्खे इंडियन वर्ल्डाक कोरोनाचे प्रॉब्लेम जाल्ले आहा, कोरोना व्हायरसाचे। तरी पण आमी हांगासर कोरोना गोंयांतूय खूब व्हडले व्हडले कितें कितें येयल्ले कितें करनाका, तरी पण आमी तेजे मात करून आयज आमी हांगासर होळी सेलिब्रेट करता। कित्याक होळी एक एक कलरफूल लायफाच्या खातीर एक होळी हें आहा, सण आहा। पणजी शिगमोत्सव समितीचे होळयेत थळाव्याबरोबर आमदार बाबूश मोन्सेराते वांटेकार जालो। कोरोना व्हायरसाचे फाटभुंयेर ह्या गुलालोत्सवात होळी समितीन बरीच जतनाय घेतिल्ली, पूण गुलालोत्सवाचो आनंद सगळ्यांनीच घेतलो। पळयात।
म्हणल्यार रंगाचे फेस्टिवल ऑफ कलर्स म्हणटा हे रंगीबेरंगी दुनियेन तुमकां खबर आहा प्रत्येक रंग कसले ना कसले प्रतीक आसता. धवो रंग शांतीचो प्रतीक, तांबडो रंग प्रेमाचो प्रतीक, जाल्यार आमचो भगवा रंग आसता पळय आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजाचो विजयाचो विक्टरीचो प्रतीक म्हणटा आमी. जाल्यार हांव सगळ्यांक विनंती करता की आमी आनंदान आनी उमेदीन हो सण साजरो करया आनी सबंद गोंयकारांक आयच्या होळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. सह्याद्रीचा शिवगरी जातो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्रवाला सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवाजी वयल्यान म्हाका स्फूर्ती हाडपाचे हे आमचे पयलींचो इतिहास ह्या लोकांनी सादर केलो. आमचे खबराकार मडगांवच्यान संदीप तुयेकर, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार, वास्कोच्यान हिरू महाले, पणजीच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि अनिकेत नार्वेकार. साखळी केरीच्या लोकांनी 23 वर्सां उपरांत होळयेचो अनुभव घेतलो. कांय कारणांक लागून ही प्रथा बंद पडलेली, पूण अंदू नवे उमेदीन आजोबा सातेरी देवस्थानात शिगमे निमतान धोलाची घुमी आणि ताश्याची तडतड आयकपाक मेळ्ळी. भेदभाव विसरून सगळो लोक एकठांय येयल्लो, सगळो गांव उमेदीन भरलेलो. पळयात ते खीण. पेडणेकारांनी पारंपारीक होळयेचो अनुभव घेतलो. पारंपारीक होळयेत जाणट्यांनी विधिवत होळयेची माडी उबारली, गारणे घालून होळी मनयली. पळयात पेडणेची होळी. जाल्यार मळकर्णेकारांनी शेणी उजो पेटोवन शिगमो मनयलो. पळयात.
आमचे खबराकार केरियेच्यान महेश गोवेकार, मळकर्णेच्यान संदीप तुयेकार आणि म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आणि आता घालूया जिल्लो पंचायत वेंचणुकीच्या घडामोडींचेर एक नदर. पळोवया इलेक्शन रावंड अप. भाजपाच्या उमेदवारा खातीर मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटेन मोरजेच्यान प्रचाराक सुरवात केल्या. भाजपाचो उमेदवार धनंजय शेटगांवकारान प्रचाराक सुरवात करचे आदीं देवी मोरजायचो कौल घेतलो. मात मिडिया कडेन धनंजय शेटगांवकर उलयलो ना, उलयलो तो आमदार दयानंद सोपटे. आणि ह्या गांवा खातीर आज पर्यंत ज्यो गोष्टी करपाक जाय आसल्यो, डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलो, काही जाला काही बाकी आहा, तो तुम्ही सांगचो. नक्कीच आजपर्यंत आमदार या नात्यान गेली 3 वर्सां आणि प्रामुख्यान बाय इलेक्शन जातकच फाटले 9 महिने जे प्रोजेक्ट प्रकल्प ह्या मांद्रे मतदारसंघान हाडल्या तेतून काही आमच्या मोरजे पंचायतीने आसा. नक्कीच उरलेली 2 वर्सां डेव्हलपमेंट हे करतलेच. त्याच बरोबर बेकार जे भाव भयणां जे आसात ते बेकार भाव भयणां खातीर तेंचोय खंय तरी भवितव्याचो विचार सिरियसली करतले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत उबो राविल्लो काँग्रेसीचो नावेलीचो उमेदवार जुजे कुएलोन घराघरात भेटी दिवपाचें सत्र सुरू केलां. आपूण हे वेंचणुकेत जिखूनच दाखयतलो असो आत्मविश्वास तेणें उक्तायला. आमकां बरो रिस्पॉन्स आसा सारकें. आनी ते लोक कितें म्हणटात, तूं येवपाक गरज नासली तर पावरा लागून आमी झगडले. आमी झगडले. आमचे खबराकार मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार आणि नावेलेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो उणावला ही खंत उक्ती करपा खातीर ट्रॅव्हल एजंट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे गोंय फांट्याच्या वांगड्यांनी सोमारा मुख्यमंत्र्याची त्याच्या आल्तीनो वयल्या बंगल्यार वचून भेट घेतली. ह्या विशयाचेर गंभीरतायेन लक्ष दितलो अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ल्याचें तेंच्यांनी सांगलें. गोंयांत येवपी वचपी विमान प्रवासाचे भाडें चड आसा अशें ह्या ट्रॅव्हल एजंटांचें म्हणणें. त्याचो पर्यटकांचेर परिणाम जाला. दुसरे वटेन हॉटेलांतल्या राबित्याचे दरय वाडल्यात अशें ते म्हणटात. भारतभर ह्या असोसिएशनाचे सुमार 4,000 वांगडी आसात, जाल्यार गोंयांत 40 वांगडी आसात. The Chief Minister gave us a very patient hearing and he has almost solved more than 50% of the issues raised before him on the spot, and I think I thank him for that. One of the issues that we discussed is regarding the tourism plan that is coming into force. We are the biggest body in India at the moment, and being the biggest body in India, we have to be represented on the board because most tourists that come to Goa are brought in by us. Corona effect is definitely there, but so far as Goa is concerned, we have not seen much as yet. Now we had some small issues with the licensing, and the Chief Minister has dealt with it very clearly. See, he has given us assurance as far as the representation is concerned, the licenses is concerned. Even he has gone ahead and said that the tourism calendar will be ready by May, and also take up the Kolwa beach issue which we have raised with him. We have specifically spoken about Kolwa, where the creek is joining the sea, and since Kolwa is one of the iconic beaches, so that will be also looked after and immediately make sure that the creek which goes into the sea is stopped with the sewage water. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. एक मोख दवरून तो चलत रावलो. केरळच्यान गोंया. केरळच्या हुंवार पिडेस्तांक मजत करपा खातीर पयशे एकठांय करप हीच तेची मोख, आणि ते खातीर हो तरणाटो केरळच्यान चलत रावलो आणि बद्द 24 दिसां उपरांत म्हटल्यार सोमारा सांज वेळार गोंया पावलो. ह्या तरणाट्याचें नांव सागर चंद्रन. केरळ सावन गोंयांत चलत येवपा फाटलो तेचो एकूच हेत केरळांतल्या हुंवार पिडेस्तांचे बाबतींत जागृताय घडोवन हाडप. ताणें स्वताय ती स्थिती अणभवल्या. गोंयच्या मिडिया कडेन ताणें आपले उत्फर्के मांडले. I've started my journey on 15th and I'm standing here in Madgaon on 9th of March. I take 24-25 days to reach here, and it was a good journey, and the motive of this journey is to collect, I'll do a painting in every main cities, main points, and the amount which I get by selling that
paintings is been given to the flood victims in our area, and I am too also. Me too is a victim of that flood. You all know that 2019 was a bad year for our airlines, and mainly in our city it was really affected. And what you will say, and all my certificates was lost, and I was not able to go for ASCDs. It was really a bad situation over there, and by that I thought what I can do for my society, and finally I've done this, and I've successfully completed. Between 25 days I am able to complete, and I have around 14,000 I was able to collect. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिवोली डिनरी पॅरिश युथान आध्यात्मिक झालर आसलेलो बी रिडीम्ड हो म्युझिकल शो सादर केलो. सोमार दिसा आसगांवचे सेंट केजिटन चर्चीत तो सादर जालो. पळयात. This beautiful season of Lent, providentially, which helps us realign our compass back to what really matters in the end. It is the season that shakes us off our slumber and our lethargy and turns us back to the voice of God in our hearts. But make no mistake, ladies and gentlemen, these 40 days of Lent is also a period of spiritual combat. And even though the climb is high and the fight against sin is exhausting, we have Jesus fighting on our side. स्वयंबानूच मनीस आशेचो सगळे तो आपणा कडेन एकठांय करूंक सोदता. Greed comes along with human nature. You will always find him grabbing everything for himself. From toys to stationeries to eatables, everything is grabbed. आमच्या तरणाट्यांनी हो देखावो बी रिडीम्ड तयार केला आनी तांच्या मनान हें पातोक कशे भाशेन आसा तांणी जायती म्हायती काडून हो आख्खो शो तांणी तयार केला. तांकां इल्लेशें मार्गदर्शन दिलां खरें, पूण सगळें तांच्यांनी आनी तांच्या गुणांनी तांणी मुखार हाडलां. बी रिडीम्ड इज अ प्रोग्राम दॅट is a very spiritual call of Jesus to us. For we have lived our life in sin, and God will always call us to be free of it. So this has been an effort of the Siolin Dinari youth, and all the parishes, all the 9 parishes have come together to give a kind of a splendid performance and give a little message for all the congregation, for the audience, as part of the Lenten observance. फटीचो पासपोर्ट बाळगिल्ल्यान ब्राझीलचो वर्ल्ड स्टार फुटबॉल खेळगडो रोनाल्डिनोक अटकेत दवरला. जाल्यार त्याच्या वकिलाचे म्हणणे प्रमाण तेणे मुद्दम जावन फटीचो पासपोर्ट बाळगिलो ना. देखून पाराग्वेच्या पुलीस यंत्रणेन तेका सोडपाक जाय. रोनाल्डिनो हो एक संवसारीक नामना मेळयल्लो आनी रोल मॉडेल जावन रावल्लो सुपरस्टार फुटबॉल खेळगडो. आयतार दिसा आपल्या भावा बरोबर पाराग्वेक वता आसतना तपास यंत्रणेक ताचे कडलो पासपोर्ट फटीचो आशिल्ल्याचे दिसून आयलें. ब्राझीलांतलो ताचो वकील सर्जिओ म्हणटा दोगांय भावांची सुटका करपाची आपूण विनवणी करून तांकां मायदेशाक हाडपाची यत्न करतलो. आपणाक दिल्लो पासपोर्ट फटीचो आसा हें रोनाल्डिनोक खबर नाशिल्ल्याचें ताणें स्पश्टपणान सांगलां. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. गोंयच्या कलामोग्यांक सृजनशील चित्रां आनी माती, धातू,
टिकाऊ वस्तूपासून केल्ल्यो आगळ्यो वेगळ्यो कलाकृती पळोवपाची संद मेळ्ळी. पाटो पणजेच्या संस्कृती भवनात सोमारा हे चित्र कलाकृतीचे प्रदर्शन भरलेले. महत्वाचे म्हटल्यार चित्रांतल्यान भुरग्यांनी उक्त्या संडास करपी, गाडयो चलयतना चॅटिंग करपी, ओव्हरटेकिंग करपी लोकांक कशे त्रासात घालतात तेचेर उजवाड घालपाचो बेस बरो यत्न केल्लो. कला अकादमी, कला आणि संस्कृती संचालनालय आणि गोवा आर्ट कॉलेजीन विद्यार्थी पावण्यार घडोवन हाडिल्लें हें 45वें कला प्रदर्शन आणि कला सर्त. उक्तावणाक कला आणि संस्कृती संचालनालयाचो सचिव चोखाराम गर्ग, कला संचालनालयाचो संचालक सगुण वेळीप, प्रवीण बरड आणि हेर मानेस्त हजर आसले. मानेस्तांनी दिवली पेटोवन उक्तावण केलें. तशेंच जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. वेगवेगळ्या कॉलेजींच्या भुरग्यांनी ह्या आगळ्या वेगळ्या आणि कल्पकतायेन सजिल्ल्या कलाकृतींचो आस्वाद घेतलो. As far as other participants are concerned, I convey my best wishes so that they get award in the next session of the competition whenever it takes place. I would urge the authorities to convey this message to all that more and more people should participate in this competition. It is going to help them in achieving greater heights in their careers. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार. आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.